Disudela, sodwan disudela. Jesu aila, sodwondar Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Mogaila, sorgin so mogaila. Jesu aila, sodwondar Jesu aila. Mogaila, sorgin so mogaila. Jesu aila, sodwondar Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, 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 hallelujah, amen, hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयताराचे मिसाचे बलिदान, मिसाची भेट भेटोवच्याक आज आमी हांगासर आसां. आनी आज पवित्र सभा करीत भाशेन सुम्या जेजूच्या भेटवणेची परब आचरण करता. जुजे आनी मोरी जेजूक तेंपलांत भेटयतात. आनी ही परब वातेचें फेस्त वा उजवाडाचें फेस्त अशें आमी म्हणटा. कित्याक सिमियोन प्रवादी जेन्ना तो बाळका जेजूक देखता तो म्हणटा, सगळ्या संवसाराचो उजवाड, सर परजेक उजवाड दिवपी सोडवंदार हाका हांवें पळयलो. ओय मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा आमचो उजवाड. आमच्या जिवितांतलो काळोख तो पयस करता आनी ताच्या उजवाडान आमकां नेटयता. आनी अशें सोम्याक त्या देवाक एक फावोती बली भेटोवंक तो आमकांच तयार करता अशें सांगतात आयची वाचपां. तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना पवित्र सभा करीत भाशेन सर्व धार्मीक भावा भयणी खातीर मागतात. हर एक धार्मीक भाव आनी भयण आपणाच्या 3 आंगवण्या मुखांत्र विधेयपणाची, निश्कळपणाची, दुबळेकायेची ह्या आंगवण्या मुखांत्र आपणाचें जिवीत त्या सर्गींच्या राजाक, त्या देवाक समर्पण दितात. आनी अशें देवाचो उजवाड घेवन ह्या संवसारांत उजवाड जावन चलचें प्रयत्न करतात. संवसारांतल्या सर्व धार्मीक भावा भयणी खातीर आज आमी मागुया. ह्या मिसाचें बलिदान आमी फावत रितीन भेटोवचे खातीर आतां आमची पातकां आमी ओळखून घेवया.
सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. आनी ह्या पासत भाग्यवंती दोन अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia klutko, sumia klutko, sumia klutko, sumia klutko, Krista klutko. सासण्याच्या सासना मोहिमा तुका सासण्याच्या सासना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा त्याच्या पुता. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा ताच्या पुता. मोहिमा तुका सासण्याच्या सासना, मोहिमा तुका सासण्याच्या सासना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा पवित्रोत्म्या. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा पवित्रोत्म्या. मोहिमा तुका सासण्याच्या सासना, मोहिमा तुका सासण्याच्या सासना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सोयीम घेतलें आनी तुका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून
तुझे मुखार येवं आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तुम्ही ह्या शेतात तो सर्विसपूर औचित देव मंदिरान भितर सरतलो. मालकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्विसपूर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो औचित देव मंदिरान भितर सरतलो. आनी ज्या खोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय ओय तो येतलो. अशें दोलबारांचो सर्विसपूर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आगटें आनी दोब्याचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी ते दिनां तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें ते दिनां जुदाची आनी जेरुसलेची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कोण तो मोहिमेवोन राजा, मोहिमेवोन राजा आमचो सोर्वेस्पो. कोण तो मोहिमेवोन राजा, मोहिमेवोन राजा आमचो सोर्वेस्पो. दारवंट्यानो तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुरविल्ल्या दारवंट्यानो तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सोर्वेस्पो. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पोर बळिश्ट आनी दिरादीक झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सोर्वेस्पो. दारवंट्यानो तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुरविल्ल्या दारवंट्यानो तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सोर्वेस्पो. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दोलबारांचो सर्वेस्पोर मोहिमेवंत राजा तो. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सोर्वेस्पो. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सोर्वेस्पो. दुसरे वाचो. हेब्रेव घरां बरयले चिटी वेले वाचो. भुरगीं रक्त मांसाच्या सैंबांची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैंबांच्यो वांटिली जालो. हाचे वरवीं मरणाची पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशी मरणाची भिरांतीन आपली सगली जिणीभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक
आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयलो अब्राहमाच्या संततीच्या आदार दिवंक. तशें जाल्यान सोगटांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांक पातकाचे बोक्साणें जोडचे खातीर देवाचे सत्यवंत, काकुळचेवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावन पावलो. ताणें सोंसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळणेंत पडल्यांक आदार दिवंक तो सोगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. दिवो अनुभवर्थ्यांक उजवाड दिवी आनी महिमा तुजी परजी इस्रायलाची. हालेलुया, 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 हालेलु, हालेलुया. सर्वेस्परो तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सोवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतीची वाट तो पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रोत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले कळीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानीन वचूंक दी, कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अनभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. शिमियावन बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापय विजमी जालीं. तो व्हडलो सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तो कसो नेमला आनी दूख एक धारीची तालवारी बळी तुजें काळीज पापसितलें.
हो बाळक इस्रायलांत साबारांक पडूंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतना भायर पडटली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, येदोळूच आमी समजून घेतलेल्या प्रमाणे आज आमी जेजूक तेंपलांत भेटयलेलें तें फेस्त आचरण करता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ह्या फेस्ताक एक प्रामुख्यता आसा, खरीत भाशेन एक स्थान आसा. आज आमी हें फेस्त उजवाडाचें फेस्त म्हणून आचरण करता. जेजू संवसाराचो उजवाड. आमी पास्कांच्या फेस्ता तेन्ना रातीचें तें जागरणेचें मीस आसता आनी त्या वेळार आमी नवो उजो पवित्र करता, बेंजार करता. आनी उपरांत त्या उज्यांतावन पास्कांची वात पेटयतात. आनी उपरांत याजक ही पास्कांची वात घेवन इगर्जे भितर, आनी तेन्ना इगर्जे भितर उजवाड आसना, ही वात घेवन तो येता म्हणून आपले क्रिस्ताचो उजवाड. आनी वात घेवन भितर गेल्या नंतर सर्व परजा भावार्थी ह्या पास्काच्या वातीत हांवन आपणाची वात पेटयतात. एक भोव अर्थाभरीत देवस्तुती मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पास्काच्या जागरणेची. पास्काची वात जेजू क्रिस्ताचो उजवाड, जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. आनी ह्या उजवाडांत हांव म्हजें जिवीत उजवाडायतां, म्हज्या जिवितांतलो काळोख पयस करता. अशें ह्या देवस्थितीचो अर्थ. आनी होच अर्थ आयच्या देवस्तुतेंत, आयच्या ह्या मिसाच्या भेटेंतय आमकां फावो जाता. जेजू आमचो उजवाड. आमच्या जिवितांतलो काळोख भायर धांवडावचो तो उजवाड. आमी जाणाव काळोख म्हणजे कितें? काळोख म्हणजे आमचें पातकी जिवीत. देवान आमकां ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे रचलां, पूण आमी सांत पावलान सांगलेलें बरी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 23व्या वळींत आमी देवाच्या कृपेंतावन वंचीत जाल्या. देवाची कृपा कितें आमकां मेळ्ळली आसा ती आमी पातकाक लागून, पातकी जिविताक लागून, ह्या संवसाराच्या ओडणेक लागून आमी होगडायलेले आसा. पूण कितें आमी होगडायल्या तें आमकां परत जोडून दिवचें की आपले जेजू क्रिस्त आसा आमकां उजवाड दिवंक, उजवाडाच्या वाटेन चलून व्हरूंक. आनी आयची वाचपां आमकां हेंच सांगतात. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता मालाखी प्रभाती जेजू कसो आमच्या जिवितांत उजवाड जाता तें तो सांगता. जेजू अवचित येतलो उजवाड जावन, आनी तो कशें आमकां उजवाड दिता वा आमच्या भितर काळोख तो कशें धांवडायता. कशें एक सोनार भांगार उज्यांत घालून तें तपासता आनी तें नितळ करता, तशेंच तो जेजू आमचे भितरली ती पातकी जिवीत कितें आसा, अनितळ जिवीत कितें आसा तें तो काडटलो. आनी हें कशें करता? आनी हें करता ताच्या उतरांनी. वय आमी नव्या सोल्ल्यांत तो वांजेल, आनी त्या वांजेल्यांत आसात त्या जेजूची उतरां. आनी जर ही उतरां जर आमच्या जिवितांत आमी पाळलीं, ती आयकून त्या तेकीत आमचें जिवीत आमी चलयलें, खंडीत आमचें जिवीत उजवाडांत चलता, आमचें जिवीत उजवाडाचें जाता. हें मालाकी प्रवाथी आमकां सांगता. आनी केन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे, आमी जेजूचें उतर थंयसर मोवाळ्याचें उतर आसा, थंयसर मोगाचें उतर आसा, आनी थंयसर दिक्कार घालचें तसलें कितें चूक आसा तें दाखोवन दिवचें प्रवाद्याचें उतरूय आसा. आनी ह्या उतरा प्रमाणे जर आमी चल्ल्या तर आमी
आपशेंच नितळ जाता आनी हें आसा जेजून आमचे भितर उजवाड हाडची एक रीत आनी हे आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेव घरांक बरयलेल्या त्या पत्रांत तो बरयणारी एक भोव अपुर्बायचो विशय आमच्या मुखार दवरता जेजू क्रिस्त कशें आमच्या जिविताचो उजवाड तो उजवाड आमचे भितरच येता आमी पळयता संद्राक तसोच उजवाड ना पूण रातच्या वेळार तो उजवाड आमच्या वयर फांकयता कशें सुर्यातावन तो उजवाड घेता आनी तो आमचेर फांकता पूण हांगासर तो जेजू तो उजवाड तसो आमच्या भितर येता हे एक मिस्तेर पूण खरो मिस्तेर आनी हे हाचे वयर आमी नियाळूंक जाय थंयसर बरयता तो देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना बगार तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक आनी हो मिस्तेर आमी क्रिस्मसा वेळार आचरण करता इम्मॅन्युएल तो मनीस जालो कित्याक तो मनीस जालो न्हयच केवळ आमच्या मोदें जियोवच्या बगार आमच्या भितर जियोवच्याक आनी तो आयलो ह्या संवसारांत तो जियेलो आमचे बरीच जालो पाताक एक सोडणो आनी सरसंगतीनी जें कितें आमी भोगता जें कितें अनुभव आमी करता तें सगळें तो सोंसता तो भोगता आनी शेकी तो कुर्सार मरता आनी कुर्सार मरता आसतना ताच्या जिवितांत त्या 24 वरांनी जें कितें आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी सोंसता तें सगळें तो सोंसता थंयसर पळयता ताका दूख आशिल्ली कुडीची दूख आशिल्ली मोतीची दूख आशिल्ली ताच्याच मोगाच्या मनशांनी ताका विकृत केलो ताका सांडलो आनी थंयसर भावार्थाचे काळुकी ताका येता बापा तूं खंयसर आसाय असले आटेविटे तो थंयसर उद्गारता सोरी तिची लज आशिल्ली थंयसर ताका अपमान केलो सर्वांनी जर तर तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देंवोन ये तुवें जायत्याक बरें केलें आतां तुकाच बरें कर असलीं जायतीं उतरां सगळें तो सोंसता आनी शेकी आपणाचो प्राण दिता कित्याक तो अशें करता कित्याक उपरांत बापा सरचेनी फाटीं गेल्या नंतर परत तो आमचे भितर येवंक आशिल्लो पवित्रत्म जावन पेंतेकोस्ता दिसा तो पवित्रत्म जावन आमचे भितर येता आनी तेन्ना आमकां सरसंगतीनी आदार दिवंक शकता आमी वाचता देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता काळोखांत आसलेल्यांक अंधकारांत आसलेल्यांक आमी सुमेस्तांक तो आदार दिवचे खातीर तोच खुद्द आमचे भितर येता उजवाड जावन तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो केदो व्हरतो एक मिस्तेर आनी हाकाच लागून वांजेलांत सिमियोन प्रवादी म्हणटा सर परसांक न्हयच केवळ जुदेवांक न्हयच केवळ एका पंगडाक एका जातीच्याक एका धर्माच्याक बगार हर एकल्यांक कोण उजवाडांत चलोवंक आशेता हर एकल्यांक तो उजवाड जाता तो उजवाड न्हय जावन भायल्यान सुर्यान चंद्राचेर पांकयल्ल्या बरी न्हय बगार तोच आमच्या भितर येता आमच्या भितर तावन तो आमकां उजवाडांत चलोवंक प्रेरण करता आनी हेंच शिमियोन म्हणटा उजवाड दिवपी संवसाराचो उजवाड धर्मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज एक व्हरतो मिस्तेर आमी संभ्रमता जेजू आमचो उजवाड न्हय भायर तावन बगार तो आमचे भितर आसा आनी आमच्या भितर आसलेल्या त्या उजवाडाक त्या देवाक बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्याक आमी वळखूंक जाय आनी केन्ना आमी हें सत वळखून घेता तेन्ना तो आमकां वाट दाखोवपी जाता उजवाड काळोखांत आमकां वाट दाखयता उजवाड काळोखांत आमकां मार्गदर्शन दिता उजवाड काळोखांत आमकां येवची ती भिरांत पयस करून आमकां धैर्य दिता आनी सर आमच्या जिवितांत दिवचे खातीर तोच आमचे भितर आयला तेंच आमी पयल्या वाचपांत आयकता तुमी स्वतात तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो वय तो आमच्या कूड म्हणल्या ह्या मंदिरा भितर येदोळूच आयला तर ताका आमी भेटया ताका आमी वळखुया तसो उजवाड आमचो करून घेवया आनी ह्या उजवाडांत काळोख
पयस धांवडावया न्ही आमचो काळोख पगार आमच्या उजवाडाच्या जिविता मुखांतर सर आमच्या भावा भयणींकी आमी देख जावया जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावया आनी ही कृपा आमकां सोमेस्तांक लाभो म्हणून आमी सावळार आमी करीत भशेन मागया आमेन. त्रिएक देवातें आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अंकुर मोडयेतावन जल्मलो पोंस पिलात कालताने कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तांकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणी कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो हे घडीभर आमची मागणी त्या देवा मुखार उबारया. उजवाडाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना सोम्याचो उजवाड आमचे वयर येवं खरीत भाशेन आमच्या पवित्र सभे वयर येवं पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक उजवाडाचें देणें मेळो आनी ह्या उजवाडान तिच्या परचेक ते चलोवंक सको अशें म्हूण आमी मागया. सरेस परस उजवाड राज करच्या सर राजकारभाऱ्यांक मेळो सारक्या सतानितीचें राज परगट करचे खातीर उजवाड तांकां फावो जावं आनी अशें हर एकल्यांक मोगान आनी एकाच रितीन पळोवचें तसलें तें उदार मन आनी समजणी तांकां फावो जावं म्हूण मागया. मागया आमच्या सर कुटुंबां खातीर कुटुंबांत सदांच सोम्याचो उजवाड आसूं आनी कुटुंब चलयतल्यांचेर तो उजवाड फांको आनी ह्या उजवाडान हर एक सांदे कुटुंबाचे एकामेकाच्या मोगान एकवटान जिवंक सको म्हणून आमी मागया. मागया आमी आमचेच पासून तो सोम्याचो उजवाड आमच्या जिवितान घेवन आमच्या भितरलो काळोख पयस करून उजवाडांत चलोवन हेरांकी उजवाडान चलासचें करचे खातीर प्रेरण करच्याक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ह्या मागणी आमी करता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. मोजे काळी मोजे मन मोजी कूड मोजो आत्मो हांव तुका दिता तुगे अधिकार मोजी कूड तुका दिता एक जीवी बोलिदान सोम्या घे पदवी घे पदवी मोजी कूड तुका दिता एक जीवी बोलिदान सोम्या घे पदवी घे पदवी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वपुतवेदार देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा
कथावीन शेळी जावन तुझ्या पुतान संसाराच्या सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हणून तुजी खुशी जाली. आम्ही भेटयता तो उंडो आनी दाखा वाईन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुझ्या मोहिमेक आनी आमच्या दावाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वीस बरो तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वीस परां थंय उबारता. सर्वीस पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वीस परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सरुकाळी आनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासनीक भागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरा भितर सरलो. ओडा मोगान ताच्या अंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड स राष्ट्रांचो असो पवित्रत्म्यान ताका प्रगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणधराक संतोषान आमी मेळोवंक जाय आनी दुताभक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. होसाना 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 देव बाप. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. होवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेळी. जेजू 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 देवाची शेळी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्यानी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी हे सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मुसमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा आनी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाच्या मये सांगाती सांज जुजे तिचो भोवणीस कळपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सोसनाच्या सोसना. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची अचना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. त्या करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजसुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची क्षेली संसाराची पाप काढतेली आमची काकळूत को देवा
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूत कोर देवा आमची काकूत कोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कोर देवा आमका शांती दी पळय जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुझो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया ताला रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजी सांगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचो ना तुज्या पांया ताला रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे सांगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचो ना प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा भासायलेल्या क्रिस्ताक आतांदरचे भाग मेळा पर्यान मरण देखसो नामून सिमियोंक तुवें दिल्ली बसावनी पाळून ताचे अत्रेक तुवें भागयले ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुमयाक घेवंक तुवें फावो केलें जाका हांगा कुडी पोषणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सासणीक मोहिमेंत रूप पळोवन भागी जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची व्हड उपकार
दोन्यांचो दोणी तोस्तो ताचे नाव जेजू 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 तोच रायोंचो राय तोस्तो दोन्यांचो दोणी तोस्तो ताचे नाव जेजू 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 तोच रायोंचो राय हालेलुया हालेलुया जेजू रायोंचो राय हालेलुया हालेलुया जेजू रायोंचो राय जेजू रायोंचो राय जेजू रायोंचो राय